प्री डायबिटिक्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी खुबशे आतां केसीस वाडटाना पळयल्ले आसा फ्रॉम द एज ऑफ 30 to 45 म्हणटा आमी तेन्ना प्री डायबिटिक्स केसीस वाडलेल्यो आसा. सो हाजे नेमके रिजन कितें आसूं येता, कित्या खातीर अशें वाडलेले दिसता पडटा? सी सगळ्यापेक्षा सरळ रिझन जे म्हणू शकता इज लायफस्टायल चेंजीस. आता लायफस्टायल चेंजीसान खूप गोष्टी आसा. ऑफकोर्स तुम्ही म्हणले भशेन फर्स्ट डायट येता. डायटा बरोबर आमचे एक्सरसाइज, ताजे बरोबर स्लीप, कितलो स्ट्रेस घेता आमी, आणि हे सगळे टुगेदर आणि इवन अदर फॅक्टर्स जे आमी युजली नोटीस करना, कितले ग्लोबल वॉर्मिंग जाल्या, कितले चेंजीस जाल्या, कितले सराउंडिंग चेंजीस, इमोशनल चेंजीस, सो मेनी थिंग्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. हो, हाजेर केन्ना कोण उलयत ना. कोण उलयत ना. दॅट्स द थिंग. आमकां कितें दिसता की डायबिटीज म्हणजे कितें, मोस्ट कॉमनली पयलीं म्हणटाली की आतां घरान कोणाक डायबिटीज आसा न्ही, से आतां फॉर एक्झाम्पल म्हज्या पप्पाक एक्चुअली डायबिटीज आसा. सो आतां इन दॅट सिच्युएशन आय वूड बी लायक आतां पप्पाक आसा न्ही डायबिटीज, सो खंय ना खंय तरी म्हाका फुडें जातली. दॅट इज द मोस्ट कॉमन हेरिडेटरी लायक जेनेटिक फॅक्टर्स पयलीं आसता. पण आता कशें जाला की इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ एज एव्हरीवन इज गेटिंग डायबिटीज. ट्रस्ट मी, इन माय प्रॅक्टीस ऑल्सो 25 वर्साचेर 26 वर्साचेर म्हाका प्री डायबिटीक्स न्ही, म्हाका डायबिटीक पेशंट मेळटा.